फोंडे आनी नावेली मेळून सुमार 1000भर आर्मीमॅनांनी गोंयच्या विधानसभा वेंचणुकेक मतदान केले. प्रुडंटान हाचेर दक्षिण गोंयच्या जिल्लोधिकाऱ्याक विचारिल्ले. तो म्हणटा प्रक्रिया कायद्याक धरून केल्या. वोटर्स व्हेरिफिकेशनाच्या बाबतीत खंय वेंचणूक अधिकारी आर्मी कमांडर सांगतात ते खरे मानून चलतात. ॲडव्होकेट क्लिओफाद आर्मीमॅनांच्या मतदानाचेर उलयलो. ताच्या कोतान ज्या वाठारांत नागरीक रावतात थंय ताका मतदानाचो हक्क आसता. See, according to me, a person has a right to vote if he resides in a particular area. Now, in this case, whether they have actually cancelled their old registration from where they come from, I do not know. मतदारांक हरकती असल्यार त्यो खंय मतदानाच्या पयलीं घेवंक जाय. तरीकय वोटर्स व्हेरिफिकेशनाचो दुबाव उरताच. It looks suspicious. A sudden rise of nearly 700 is suspicious. But I would like to ask another question. Why were the candidates who were contesting elections kept quiet? Why did they not raise this issue before the election? Did they not check the electoral roll before filing the nomination? Now all these issues should have been raised at that time, and maybe the Election Commission of India could have been immediately moved on a ground that these people do not reside here in case they were not residents of that area. But certainly there is suspicion. There is a needle of suspicion which needs investigation. But to my mind, it is almost a fait accompli as far as these elections are concerned, that their vote would be taken into account. बीजेपीचो खासदार म्हणटा काँग्रेसीन प्रत्येक विशयाचेर राजकारण करचें न्ही. आर्मीमॅनांनी मतदान केलें म्हूण कांयच चूक ना. प्रत्येक गजाल पॉलिटिसायज करपाचो काँग्रेस सदांच प्रयत्न करता आनी काँग्रेसीन तें करचें न्ही. आर्मी पर्सनल जे आसात तांकां वोटिंगाचो रायट आसा आनी त्यांनी जर तो आपलो रायट जर एक्सरसायज केलो तर तेजे बद्दल तांकां कोणाक दुख्ख जावपाची गरज ना. इनफॅक्ट दे शूड हॅव बीन प्राऊड की बाबा आर्मी पर्सनलान येवन त्यांनी आपलो रायट एक्सरसायज केल्लो आसा. आणि जी त्यांची मागणी सुद्धा आर्मीची सुद्धा किंवा त्यांच्या पर्सनलांची मागणी प्रत्येक फावटी आसता की आमकां त्या कडेन व्हरतात पूण आमकां तो रायट एक्सरसायज करपाक मेळना. आनी म्हाका दिसता त्यांनी जर केल्लो आसत कारण इलेक्शनाक तो त्यांच्या पार्टीचो प्रेजिडेंटूय इलेक्शनाक रावल्लो सो तेजेय ते वोटर आसतले. तेणेय तेजे संबंदांतलो तांकां मेळपाचो आनी तांकां तेंचे कडेन वचपाचो प्रयत्न केला आसतलो. सो हेका लागून आमी कोण वोटिंगाक आयले आनी ते कोणा खातीर आयले हेजे परस सुद्दां वोटिंग कशें जालें आसा हें आमी चड सगळ्या लोकांनी एप्रिशिएट करपाक जाय अशें म्हाका दिसता. गोवा फॉरवर्ड म्हणटा कायदेशीर प्रोसिजर मोडून मतदारांक घुसयल्यात. गोंया भितर मतदारसंघ इतले ल्हान आसात की जवळ जवळ 600-700 वोट एका बुथाचेर एड जावप हो ओवरऑल मतदानाचेरच परिणाम जावपाक शकता, मतदानाच्या रिजल्टाचेर परिणाम जावपाक शकता. पण हे जे आतां रजिस्टर केला पळय शेवटच्या टप्प्या भितर मुख्य म्हणल्यार हे वोटर्साचे लिस्ट येतकीर ऑब्जेक्शन कोणी घेवप ताका. देर इज अ सफिशियंट टायम टू बी गिवन. आमकां इलेक्टरल रोल जेन्ना इलेक्शन कमिशन मांडटा तेन्ना टायम दिता फॉर एवरी पॉलिटिकल पार्टी और एवरी वन टू रेज ऑब्जेक्शन्स ऑन एनी सिंगल वोट विच वन फील्स इट इज अ डाउटफूल वोट. हाजेर ऑब्जेक्शन घेवपाक मेळटा. जेन्ना तूं 16-17 तारखेक इलेक्टरल रोल तयार करता ऑब्जेक्शन घेवप कोणें? वी आर आस्किंग सेकंडली डीड द BLO बूथ लेवल ऑफिसर वॉज अलाउड इन द कॅम्प इनसाइड to confirm whether these voters are really voters staying in the premises? जे हे रजिस्टर करताले ते कोणाच्या तरी प्रभावा सकल आयले, कोणाच्या तरी दबावा सकल आयले, कोणी तरी तांकां दबाव हाडलो ताका लागून ही प्रोसेस इतली फास्ट जाली अशे तरेन आनी ताका लागून हे सगळे जावपाक पावले. आमी हाजी पुराय चवकशी जावची अशी मागणी करतात. दिस नीड्स टू बी इन्व्हेस्टिगेटेड. हे पयलीं केन्नाच गोंयच्या विधानसभा वेंचणुकेक आर्मीमॅनांक इतल्या मोठ्या प्रमाणात मतदान करतना पळोवंक ना. तांचो मतदानाचो हक्क न्हयकारूं नज. मात बोवाळ चल्ला तो वोटर्स व्हेरिफिकेशन आनी तांच्या मूळ राज्यांत संभाव्य वोटर्स डुप्लिकेशना वेल्यान. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.